मिटिंगेन ठराव घेतलेलो एका सिंगल ओळी की ज्या ते ट्युरिस्ट टॅक्सी ज्यो ऑपरेट जाता बेकायदेशीरपणान आयज आमकां सांगपाक लज दिसता की गोवा सरकार जे पळय आसा आनी GMR जी कंपनी आहा येदो व्हडलो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हांगा गोंय राज्यान उबो करता, सगळे कडेन पंतप्रधानांक हाडून तेचें उद्घाटन करता आनी सगळे कडेन मिरयले वयता की येदो व्हडलो एअरपोर्ट आमी बांदून हांगासर लोकार्पण तेचें केलां, लोकांच्या सोयी खातीर हाडला. पूण आयज सांगपाक लज दिसता एक गोंयकार म्हणून की त्या एअरपोर्टाचेर कायदेशीर टॅक्सी वेवस्था सरकाराक आयज पर्यंत उपलब्ध करपाक थंय अपयश येयल्या. हे आमच्या दुर्दैव सरकाराचे आनी जे वाहतूक मंत्री जे आहा हेंचे सपशेल अपयश आहा. खरो म्हटल्यार हेंच्यांनी थंय राजिनामो दिवंक जाय. आयज ज्या तरेन हे लोक जे आहा हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर किंवा मुख्यमंत्री किंवा ट्युरिजम मिनिस्टर वेळोवेळी जे पळय टॅक्सी मालक पळय जे आहा जे कश्ट करता तांकां माफिया म्हणणारे लोक आयज कशा तरेन हेंच्यांनी थंय ते कावंटर दिल्या आनी कशा तरेन थंयसर लूट जावन हेंच्या घरांनी थंयच्यान हप्ते वयता पळय ते आयज पळोवपाक तरी हेंच्यांनी खंय तरी हेंकां जर थोडी सुद्दां तर लज आहा जाल्यार हेंच्यांनी पळोवपाक तरी आमच्या वांगडा थंयसर येवपाक जाय की कशा तरेन लोकांची लूट चल्ल्या. एका भाड्याचेर 300 रुपया थंयसर लाटले वयता. ते पयशे कोणाच्या बोल्सान वयता. आमदार सुद्दां जो पळय आहा ह्या आमदारान कशा रितीन आयज विश्वासघात केला पेडणेच्या युवकाचो आनी कशा तरेन थट्टा चलयल्या हे सगळे डिटेल आमी हितून मांडून सरकाराक जी नोटीस दिल्या त्या नोटिसेन शेवटाक म्हटलेलें आहा की सगळ्यांनी काल जे लार्ज नंबर पळय जे आमचे टॅक्सी ऑपरेटर जे उपस्थित जाल्ले सगळ्यांनी एकमतान ठराव घेतलेलो आसा की जर 9 तारीख पर्यंत जर आमचे जर जायना थंयसर हेचे म्हणजे हे करिना जर कितें जाल्यार विशय जर जो आहा हो सोडयलो वचना जाल्यार 10 तारखेच्यान थंयसर आमी इनडेफिनीट स्ट्रायकार बसतले. म्हणजे एअरपोर्टाची जी मेन गेट आहा त्या एअरपोर्टाच्या मेन गेटीचेर स्ट्रायकार बसतले आनी काय ना सरकार कितें उखलून व्हरतलो किंवा लाठी चार्ज करत हे ठरलेलें. हे कितें नवें काय न्हू. जेन्ना कांयच आपले कडेन पळय जें उरना आमी ही गोश्ट कितें आहा रामायणान महाभारतान इतिहासान सगळे कडेन पळयल्ली आहा. जेन्ना कायद्यान म्हणटा ते काय उरना थंय मागीर अत्याचार कसो करप कसो वापर करप कायद्याचो बळाचो हे सगळें आमी इतिहासांच्यान पळयता आनी आतांय पळयता. हे पयलें रिप्रेझेंटेशन 14/11 म्हणजे नोव्हेंबराचे 14 तारखेक म्हाजें रिप्रेझेंटेशन पावल्लें हांगासर की तांकां कायदो दाखोवपाक की कशा रितीन तुमी थंयसर टॅक्सी स्टँड नोटिफाय करपाक जावो आनी टॅक्सी स्टँड येयल्या उपरांत कितें फुडें करपाक जाय हे सगळो प्रोसिजर जो आहा हो एक हांव त्या वेवसायांतलो एक वेवसायीक म्हणून एक वेवसायीक टॅक्सी वेवसायांतलो आनी एक जाणकार म्हणून आनी एक संघटनेचो सेक्रेटरी म्हणून ह्या पेडणेचे युवक जे भरकट्टाले सगळे कडेन सरकार तेंचे थट्टा चलयतालो EV टॅक्सी आनी कितें कितें बी दिता म्हणून सांगून फुकट टॅक्सी दिता म्हणून तांकां योग्य ट्रॅकाचेर हाडपाक लागून गायड करपाक लागून हांवें 14 तारखेक हांगा नोव्हेंबराची एंट्री मारलेलें रिप्रेझेंटेशन आनी तेच्या उपरांत वारंवार रिप्रेझेंटेशन दिल्या. 5 तारखेक आमकां उद्घाटना दिसा आमदारान पत्रय दिलें. त्या पत्राची तर थट्टाच केल्या सरकारान कित्याक सरळ कोर्टान सांगलें सरकारान की आमी रिस्पॉन्स पळोवपाक तें पत्र म्हणजे फॉर्मां मागयल्लीं म्हणून आनी आमदाराक आमी जापूय विचारलेलो तेणें आयज पर्यंत आमकां उत्तरूच दिवंक ना. पयर एक मोपा ग्रीन फील्ड जी आसा कमिटी ते ऑफिसराक मेळून गेल्ले तांणी उत्तर दिलां की आमी प्रक्रिया सुरू केल्या म्हणून. आणि तुमच्या भितर आता तुम्हीच एकदा म्हणताले की सगळे आम्ही तिनूय ना काल तुम्ही एक जाल्ली काल मिटींग जाली जी दाडाच्या वाडी थंय तुम्ही एक जाल्ले सगळे. हय हय हय. आता ते कितें आसा न्हू पळय आपले जर कोण संघटनेचे अस्तित्व जिवन दवरूंक जाय प्रत्येकाक पूण आपलो तर विशय स्वतंत्रपणान कोण विचारता तितून वायट कितें आहा. सगळ्यांचो ओवरऑल विशय कितें आहा सगळ्यांक म्हणटा पळय ते एक थंयसर टॅक्सी स्टँड जावो टॅक्सी स्टँड दिल्या नोटिफाय जाल्या उपरांत परमिटां मेळटलीं आनी परमिटां मेळ्ळ्या उपरांत क्यू सिस्टमीन ते चलोवपाक थंय टॅक्सी स्टँड मेळ्ळो म्हणून टॅक्सी म्हणपाक मेळना म्हणून स्मुथली ते क्यू सिस्टमीन सगळ्यो चलपाक कावंटर जावो पडटलो.